अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा कांय मानेस्त गोंयकारां कडेन ही भासाभास ज्यांनी आपल्या कर्तुबान फुडले पिळगेक एक आदर्श घालून दिला आनीक तातूंतल्यान एक उर्जा फुडल्या पिळगे खातीर तयार केल्या। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमच्या ह्या माळेंत आमच्या मदीं आसात एक खडेगांठ नाटककार, लेखक, दिग्दर्शक आणि नाट्यकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकार। नमस्कार। नमस्कार श्रीधर भाई। श्रीधर भाई पुराय गोंयांत भाई ह्या आदराच्या नांवान आमी पाचारतात आनीक नाटक आसत, दूरदर्शन आसत, ह्या विंगड विंगड माध्यमांतल्यान तांणी गोंयचें नाटक कोंकणी मराठी हे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्या मेरेन पावोवपाचें मोलादीक काम केल्लें आसा। हालींच कला अकादमीच्या नाट्य महाविद्यालयांतल्यान पयली बॅच पास आउट जाली आनी तांणी एक नाट्य सादरीकरण केलें राजीव कला मंदिरांत आनीक तें आशिल्लें 3 पैशांचो तियात्र। तें नाटक दिग्दर्शीत केल्लें नामनेचे दिग्दर्शक आनी आयज आमच्या वांगडा आशिल्ले श्रीधर भाई आणि त्याच नाटकाक धरून आनीक एकूणच भाईचे वाटचाल रायटर, डायरेक्टर, एक्टर म्हणून आनीक गोंयच्या नाट्य क्षेत्राचे बद्दल आशिल्ली तांची कळकळ, तांची अपेक्षा हांचे बद्दल आज आमी तांचे कडेन भासाभास करपाचे आसात। भाई, तुमी हालींच राजीव कला मंदिरांत तुमी दिग्दर्शीत केल्ले 3 पैशांचो तियात्र हे कला अकादमीच्या पयल्या नाट्य महाविद्यालयांतल्या पयल्या बॅचीच्या भुरग्यांक घेवन तुमी केल्लें सादरीकरण खूब बरें जालें, प्रभावी जालें। त्या नाटकाच्या सादरीकरणा बद्दल सांगा। तुम्ही सांगतें बरोबर की तें 4थें वर्साचें म्हणजे पयलीच बॅच गोवा युनिवर्सिटीची आनी कॉलेजची कला अकादमीचे कॉलेज पळय तातूंतल्यान भायर सरता। तांच्या क्लासींत वर्गांत 17 विद्यार्थी आसा आनी 3 जाण चलयो आनी सगळीं जाणां व्हेरी क्रिएटीव, सृजनशीलता म्हणटा कितें आनी तांचें वाचन बरें आसा। नाट्य वाचन आसा, रंगा विशीं म्हायती जी संगिता विशीं नटांक जाय ती सगळी तांचे कडेन आसा ही म्हाका दिसली। आनी पयलीं म्हाका ताणें कितें सांगलें, एक टायम कमी आशिल्ल्या कारणान एक 20 मिनटांचें खंयचेंय नाटक बसय आनी तें रियलिस्टीक अशें हांवें ठरयल्लें। आनी ती पुस्तकां बी खूब हाडलीं, तन्वीक सांगून म्हज्या चलयेक ऑनलायन, आनी ट्रान्सलेट करतलो म्हणून, ट्रान्सक्रिएशन कोंकणीन। पूण मागीर जेन्ना तालमी पळयली तांणी, ती भुरगीं म्हळ्यार ना सर हें आमकां सबंद नाटक जाय, इतले वेळ जावन 3 पैशांचें तियात्र 3 वरां करुया, 3 वरांचें जातलें। आनी ते सगळे प्रिंसिपल आनी वाग आशिल्ले तेन्ना प्रिंसिपल तांणी, आनी नार्वेकर आतां एक्टींग प्रिंसिपल आहा, तांणी सुचयलें न्ही ना तें व्हडलेंच कर, जाय तितलोय वेळ लागूं। टायम सामको कमी आसलो, म्हाका फक्त 24 दीस मेळ्ळे, इतले आसना आयतारा, आनी 24 दीस म्हळ्यार कितें 2:30 ते 5:30 पर्यंत सांजचे तालमी घेवप त्यो। पूण भुरगीं उमेदी आशिल्ल्या कारणान, इंथुजिएस्टीक आनी तांकां पॅशन आसा, म्हणजे खरें ते प्रोफेशनल थिएटर वर्कर्स जातले फुडें। आनी कोंकणी बद्दल आदर आसा, हें आसा। एकटोच भुरगो तातूंत राजस्थानांतलो आशिल्लो, पूण प्रॉब्लेम ना, ताका रोलूय तशेंचलें। विष्णू वागान ते 22 वर्सां पयलीं नाटक बरयल्लें, अनुसर्जन म्हण नांव ताका, ट्रान्सलेशनूय न्ही, अणकारूय न्ही, तें स्वैर रुपांतरूय बी न्ही, इट इज ट्रान्सक्रिएशन। त्या नाटकाची मूळ बीज पळय आसा ती ताणें 3 पेनी ऑपेरा जें 400 वर्सां पयलीं बर्तोल्त ब्रेख्तान बरयलें, आनी बर्तोल्त ब्रेख्ताची जी शैली आसा, आनी ते बर्तोल्त ब्रेख्ताची शैली आसा काय ना ती ओरिएंटल थिएटरांतल्यान प्रेरणा घेवन, आनी भारतीय जें लोकनाट्य आसा तें खंयच ताचे पासून वेगळें ना। एलिनेशन म्हणटा तातूंत ऑलरेडी एलिनेशन पावर म्हणटा ती आमच्या भारतीय हातूंत आसा। आनी गोंयचे कोंकणी जागर, मागीर कालो, हातूंत सगळे लोकनाट्यान ती पळोवपाक मेळटा। म्हणटकच म्हाका तें नाटक करपाक आशिल्लें, हांवें ताका एक दीस सांगलें विष्णू अशेंच करता, तेन्ना उपाध्यक्ष आशिल्लो, ताका आनंद जालो, ताका ब्रेख्तूय ताका आवडीचो लेखक तागेलो कवी, ताणें म्हणलें। ताका ओरिजिनल मम्मी साकून हाडून 3 पेनी ऑपेरा दिली इंग्लीश हातूंतल्यान, आनी तें ताणें वाचलें आनी तें कडेन दवरलें।
आनी ब्रेक्ताची वेगळी ट्रान्सलेशनां ती पळयली ताणें ती कडेन दवरली. पु ल देशपांडेन तुमकां खबर आसा घातलेलें मराठी नाटक 3 पयशांचा तमाशा तेंय ताणें कडेन दवरलें हातूंतल्यान ना. आनी गोंयचे मातयेंतलो वास येतलो सगळे तातूंतली पात्रां कॅरेक्टर्स गोंयची आनी खास करून बायणां जें सिच्युएशन आसा तें ताणें दाखयलें. हातून आतां बायण आमी गोंयांत पळयतात, गोंयांत आमी कोंकणी मनीस म्हणटात, कोंकणी उलयतात, पूण हांव भायलेय म्हणनात, दुसरे परराज्यांतले लोक हांगा स्थायीक जाल्यात, येतात आनी ते कशे भाशा उलयतात. सो इट वॉज मल्टिलिंग्वल प्ले. तातूंत कन्नड आसा, कारवारी शैलीची आसा, सावंतवाडी शैलीची आसा, मालवणी शैलीची भाशा आसा. आनी ताका मात प्रस्न आयलो कित्याक फॉर एग्जाम्पल मराठी उलोवपी एक कॅरेक्टर आशिल्लो तेन्ना ताजे कडेन कोंकणी जावपाना म्हणून ताका पेडणेची भाशा वापरली. मागीर रामा शेट्टी कारवारची भाशा, कारवारची पेक्षा कर्नाटकांतली कोंकणी जी उलयता ती शैली. अशे तरेन तें तयार जालें. तेंच नाटक म्हणल्यार हांगा करुया, हांकां विनोदी जाय आशिल्लें आनी हांकां मॉब प्ले आनी विनोदी असले स्वरुपाचें नाटक आनी आज पर्यंत कोणेच भुरग्यांनी करूं नाशिल्लें. तें तांकां आवडलें, खूब काम केलां आनी तें सक्सेसफूल जालें. शेकड्यांनी प्रेक्षक सगळे थरांतल्यान ते ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पासून आवडटा आनी त्या खातीर आतां खूब प्रयोग जावपा खातीर ताका डिमांड आसा आनी करतलो. मडगांव जी रवींद्र भवन वेगवेगळे कडेन आसा, सांखळे बी करपाचो विचार आसा. भाई तुम्ही उल्लेख केलो विष्णू सुर्या वाघ जे सर्जनशील लेखक आणि एक जबरदस्त नाटककार ज्यांची ही संहिता अनुसर्जन म्हळें तुम्ही आनीक ताका तांणी जो लोकल फ्लेवर दिला ह्या मातयेचो ताचे बद्दलचो तुम्ही उल्लेख केलो. आणि तुमच्या नाटकां भितर तुमच्या दिग्दर्शना भितर तुम्ही सदांच हो आधुनिकता सांबाळटनाच गोंयचो लोकवेद लोकपरंपरा जागोर ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या नाटकां भितर ते कशे तरेन साध्य केलां आणि त्या मुखार कशे तरेन वचचें. न्ही तातूंत पदूं सांगता तशें बेजिकली मुळांत तातूंत लोकनाट्याचे बिजां आसात. लोकनाट्य डिमांड करता आनी तातूंत तुवें सांगता तशें म्हाका म्हज्या चित्रांनी आनी हातूंत हें दिसता. आनी तूं जाणा हांव चित्रकार आशिल्ल्या कारणान रंग रेशाचो आकार टेक्चर हांचे ज्ञान अभ्यास केल्ल्या कारणान ते शिवाय भरत मुनीचे नाट्यशास्त्राचो अभ्यास केल्ल्यान कॉलेजीन ताजो म्हाका हांगा खूब उपयोग जालो आनी हांव तो करीत आयलां. मुगेली तूं पुंडलीक नायकाल नाटकां जावं पयलीं विष्णू वाघा जावं दत्तराम हातूंत तो लोकल फ्लेवर पळय आसा मातयेचो गंध म्हणटा आमी तो येतात. म्हजो आवड. आनी सेकेंड मॉब प्ले म्हजो आवड. मॉब प्ले शबय शबय पुंडलीक बाबाचें चैतन्याक म्हणटना जावं सुरींग हातूंत सगळें हो फ्लेवर दिसलो. आनी सुरिंगान तर तुवें पळयलां कात्रां बी आसा आनी तातूंत कॅरेक्टरूय हिंदू आनी ख्रिश्चन आसा, कुणबी आसात गावडे. तुम्ही आता नाटकांच्यो हाजो संहिताचो उल्लेख केलो. पुंडलीक बाब आसात किंवा विष्णू सुर्या वाघ आसात किंवा दत्ताराम कामत बांबोळकर आसात. हांच्यो संहिता आनी त्या संहिताक धरून सादरीकरण एक्चुअली रंगमंचाचेर ह्या सादरीकरणांचो जो पावंड आसा तो राष्ट्रीय पावंड्याच्या मानान खंय आसा अशें तुमकां दिसता. सर्टनली आसा. तुका खबर आसा एकदां पुंडलीक नायक नाट्य महोत्सव आमी केल्लो. शुभम नायक क्रिकेटर आनी तो इतलो सक्सेसफूल जालो. 5 ठिकाणी तो जातालो आनी 5 नाटकां एकाच वेळार जातालीं. बरोबर. कित्याक आनी ती आमी डेलिब्रेटली खेड्यांनीच जातलीं. शिरोड्या काणकोणा मागीर हातूंत म्हणजे शहरान मडगांव पणजे टावन. पूण पणजेच्यानूय आमकां डिमांड आयलो. मागीर सोवा आनी एक थंय आमकां करचो पडलो. तेन्ना अंत्रुज तकाच्या आदारान तातूंतले पळय मागीर आमी मुद्दम चर्चा दवरलेली. धाकटे शिबिरी शिरोड्या सुभाष शिरोडकरान ताका खूब आदार केल्लो. थंय दामू केंकरेचो चलो विजय केंकरे हांकां मुद्दम आनी शेणै मुंबयच्यान अजय वैद तांकां हांवें प्रस्न सरळ विचारलो की ही राष्ट्रीय रंगभुमी कडेन आमगेली नाटकां ऑफकोर्स म्हणालो ही सगळीं नाटकां राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचपाचीं. आनी तातूंत सगळीं शैलीची आशिल्लीं. कासुलो आशिल्लो जें हांवेंच नाटक केल्लें. मागीर हें आशिल्लें तेन्ना 3 पयशांती येतना कारण आगेलेंच नाटकां न्ही पुंडलीक तें इट वॉज मोस्ट सक्सेसफूल. आनी स्वता पुंडलीक नायक येवन थंय प्रेक्षकां कडेन पयलीं 1-2 तास पयलीं संवाद सादतालो. तोय एक वेगळो प्रयोग. म्हाका उगडास आसा की काणकोणांत नाट्य महोत्सवाचो एक हें आशिल्लो एक केंद्र आशिल्लें. प्रचंड गर्दी सगळे 5य नाटकांक उफाट प्रतिसाद हांचो मेळिल्लो. सो नाट्य महोत्सव आसात नाट्य संमेलनां जातालीं गोंयां भितर ती हालीं बंद जाल्यात किंवा ती सुरवात करतलो जाल्यार परत ती करपाक जाय. न्ही मुख्य कारण ताका जालें तें कोविडा लागून हे 2 वर्सां तें निमित्तूय असो येता.
करतल्याक करपाक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल म्हगेलें पुंडलीक बाबालेंच नाटक हें पळय आसा खंयचें म्हगेलें प्रेम जागोर. प्रेम जागोर नाटक म्हाका दिल्ली संगीत नाटक अकादेमी ताणें सांगलें की तें हाजेर कर म्हणून रिकॉर्ड कर. आनी तें स्पेशल कॅमेरा रावन राजीव कला मंदिरान रिकॉर्ड जालें आनी तें सगळें जगार पळोवपाक मेळ्ळें, जे हांगा प्रेक्षकां पळोवपाक मेळ्ळें. आनी तांचें मानधनूय बरें आसा, प्रतिश्ठा पळोवपाक मेळटा. खूब म्हाका दुबय इंग्लंडा साकून सुद्दां फीडबॅक आयलें बरें जालें म्हणून. गोंया भितर नाटकाच्या तुमी नाट्य संमेलन कमी जाता, पूण शिबिरां जावपाक ते प्रमाणान जाता, पूण आतां जावपाक लागलीं. कारण एक आनीक रंगभुमीची गोंयचे विशीं सांगता खासियत, मराठी जावं कोंकणी जावं हिंदी जावं बाकीची भाशा, गोंय हें एकमेव राज्य सबंद भारतांत देशांतलें की जातून विद्यार्थ्यांक, शालेय विद्यार्थ्यांक, खास करून हायस्कूल विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर नाट्य शिक्षणाचें प्रशिक्षण घेवपा खातीर स्पेशल जे कलाकार टिचर्स आसात ते अपॉयंट केल्ले आनी ते बरे वावर करतात. ऑफकोर्स परेड कमी मेळटा तांकां, तासिकां कमी मेळटात. 9वेच्या आणि 10वेच्या भुरग्यां खातीर अशे शिक्षक कला आणि संस्कृती खात्यान प्रत्येक स्कुलान दिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान खुबश्या स्कुलांनी बरो वावर ते करतात. तातूंतल्यान भुरग्यां मदीं एक आवड नाट्य क्षेत्रा बद्दलची तयार जाता. ह्याच विशयाक धरून म्हाका आयकुपाक आवडत तुमचे कडच्यान की बालनाट्याची चळवळ जी आसा एका तेंपार खूब प्रभावी आशिल्ली गोंया भितर. तिची परिस्थिती आयज कितें आसा? बालनाट्या खातीर स्वता हांव खूब काम केलां. म्हणजे म्हाका स्कुलान टिचर आशिल्ल्या कारणान 30 वर्सां सेगीत शालेय पावंड्याचेर कला अकादमीच्या स्पर्धेंत कोंकणी मराठी एकांक खास करून हांव आवर्जून तें बालनाट्यूच आसतालो अशें पळयतालो. आनी ते चडशीं दत्तराम बांबोळकार, विष्णू वाघ, पुंडलीक नायक हांकां नाटकां आसतालीं आनी तांचे कडेन स्क्रिप्ट ना तेन्ना हांव स्वता ट्रान्सक्रिएट करून हिंदी बी भुरग्यांची नाटकां केल्यात. आतां तेंच काम कलानंद फुडें चलयता. तातूंतूच एक सायन्स ड्रामा आसचें पडटा नॅशनल लेवलचेर. ताजे खातीर 3 खेपो आमच्या स्कुलांतल्यान एकांक ल्हान आसता त्यो, पूण ताका बरो ती मुंबय गेलें झोनल हातून हांगा जातकच फर्स्ट मागीर भुरग्यांक घेवन हांगा दिल्ली कलकत्ता भयंकर बेस्ट म्हणून तो वेगळो भुरग्यांक अनुभव विमानान वचून वचपाचो बी. हय, दूरदर्शनाच्या मुखार त्या शिवाय बालभवनूय खूब काम करता. आनी तातूंत हांव बालभवनाचेर 15 वर्सां एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आशिल्लो. तेन्ना म्हजेर नाटका जबाबदारी सोंपली. तांकां हांव कितें तुमच्या पाठांतलो शिकयता सायन्स जावं हिस्ट्री ज्योग्राफी खंयचो इंग्लीश जावं तातूंतलीच तातूंत नाटक खंय आसता पळयात. आनी ती कंपिटिशन बी तशें न्ही, ती वेगवेगळ्या भागान तांचो महोत्सव आसतालो पळय थंय जातालीं. एका काळार गोंया भितर नाटक म्हळें की अक्षरशा लोकांच्यो झुंडी थंय जमताल्यो नाटक पळोवपाक. ही लोकांची नाटकां पळोवपाची उत्सवी रंगभुमीचेर बेजिकली नाटकां पळोवपाची आवड दूरदर्शनाच्या मुखार कमी बी जावपाक लागल्या? अजिबात ना. थोडें तें आशिल्लें तें, पूण भुरग्यांक आतां लोकांक जे दूरदर्शनचे प्रेक्षक आसा घरांत बशिल्ले कडेन ते रिपीट एपिसोड्स आशिल्ल्या कारणान तांकां दुसरे दिसा जाय तेन्ना पळोवपाक मेळटा. आनी निमाणें नाटक हें जिवंत कला. करेक्ट. थोडे दीस मडगळ आयिल्लो ताका आनी तो आमी म्हणिल्लो घरांत राक्षस हाडून दवरलो म्हणून टीव्ही हें माध्यम. तो राक्षस म्हणपाची गरज ना ताका. आनी उत्सवी रंगमाची ही गोंयची एकमेव देण आमकां. आमकां अभिमान दिसपाक जाय गोंयकारांक. ती मराठीन जावं कोंकणी जावं संगीत जावं तियात्र जावं उत्सवी रंगमाचेर तें बरे भशेन चलता. तांत्रीक हांगा पळोवपी नाटकांनी लोक तयार जातात, कलाकार तयार जातात. एक म्हणजे ड्रामा स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान जाता, ड्रामा स्कुलांतल्यान जाता. त्या शिवाय हांव एक सांगता, जेन्ना उत्सवी रंगमंचाची ही लॅबॉरेटरी कशी, हांव तांकां सांगता हांगा बस तूं कशी जाय तशी लायट कर, मातशी डिजायन दिली कारण थंय चड आयुधनां आसा टॅक्निकल, पूण ती लायट जाय ते करता. कोणीय भुरगे आतां गांवचे लायट करपाक लागले आनी ते आतां एकनाथ नायकालेंच उदाहरण दिता, तो हरशींच करतालो पळय. मागीर प्रशांत सतरकार, मागीर ते दोणशीकार, मागीर उदय तिळवे आनी तांगेली सगळीं ती स्वता नाटकां करता आनी ते प्रकाशन बी तेच करतात. इवन म्युजीक सुद्दां, म्युजीक स्टॉक म्युजीक आतां मेळटा. वाजोवपी तर बानोड्या अंत्रूज मालान सगळ्या काणकोणा सारकेल्या तूं जाणा घरा घरान आसात. म्हणजे ताल लय स्वर हांची भयंकर तांकां नॉलेज आसा. ही एक आमची देणगी आनी खासियत गोंयकाराची.
आयज गोंयांत निर्माण जाल्ले चित्रपट खास करून कोंकणी भाशेंतले हे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या प्रतिश्ठेच्या महोत्सवांनी पावपाक शकले. कांत सारक्या कोंकणी चित्रपट पावलो. सामकें. नाटकाची कितले कंट्रिब्युशन आसा ह्या हाका? नाटकाचें कितें जालां, नाटकाचें संगीत नाटक अकादमीचो नाट्य महोत्सव जातालो राष्ट्रीय थराचेर. पूण तो राज्य स्तराचेर झोनल जाता. तातूंत गोंयच्यान 4 नाटकां अशीं गेल्लीं आसात. एक प्रदीप वेर्णेकरान, एक खेडेकरालें काणी, ताजे नंतर हांवें परिक्रमा केलें आनी तें पळय हांगा पावलें खंय मदुराय सारके मल्टिलिंग्वल हातूंत, तातूंत बाकीचे स्टेटींतल्यान ते एक योजना आशिल्ली तेन्ना संगीत नाटक अकादमीची. ते दीस तरूण दिग्दर्शकांक प्रोत्साहन हाज्यान म्हणजे ती जालीं. मागीर आतां पुंडलीक नायकालो ताका अवॉर्ड मेळ्ळो पळय संगीत नाटक अकादमीचो, तेन्ना ताजें सुरिंग नाटक आमकां दाखोवपाक सांगलें थंय. सुरिंग नाटक थंय केलें आनी अशे तरेन हांवें आनिकूय खूब नाटकां राष्ट्रीय थराचेर केल्यांत. प्रेम जागोर सर केलें. हें सुद्दां 3 पयशां तियात्र तेन्ना दिल्ली मुंबय हांगा महोत्सव नेहरू फेस्टिवल जाता थंय नेहरू सेंटरान मुंबय, थंय सुद्दां तें सादर जालें आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. दामू केंकरे सारक्यान उबे रावन एप्लॉज दिला आनी थिएटर फूल. एक गजाल म्हणजे हांवें जंय नाटकां केल्या हांगचे पेक्षा डबल लोक आसतात मुंबय सारकेल्या दिल्ली. आतां कला अकादमीचे नाट्य महाविद्यालय फूल स्विंग सुरू जालां, ही पयली बॅच जाली. कितें आनीक म्हणजे ताचो दर्जो जर आनीक वाडटलो जाल्यार कितें गजाली येवपाक जाय? न्ही, तातूंत पळय तांकां म्हणजे आसात तांचे बेजीक मूळ तांकां अभिनयाचे नाट्य गुण आसात. तुका उदय सांगलें सृजनशीलता आसा, हें सगळो आमचे कडेन हें आसा, रॉ मटेरियल आसा. तांकां चॅनलायज करपा जाय आनी तांकां जातलें. आतां फॉर एग्जाम्पल 3 पयशां तियात्र हांवें डायरेक्ट केलें म्हणसना आनी कोणेंय केल्ली जावं खंयच्याय भाशेंतली ती दुसरे कडेन दाखोवं जाय. दुसरे खास करून दिल्ली. हांव सदांच हें मांडिता आसा पेपरांनी बी. म्हणजे मत जर नाटक राष्ट्रीय थराचेर पावपा जाय तें इंग्लिशे पेक्षा तें हिंदीन येवपा जाय. तांकां तें बरें पडलें. सुरिंग आज हिंदीन आयिल्लें जाल्यार खंय पावतलें आशिल्लें. चैतन्याक मठ ना खंय पावतलें आशिल्लें. शबय सुद्दां जशें घाशीराम कोतवाल जेन्ना हिंदीन केलें तेन्ना तें राष्ट्रीय थराचेर पावलें. नाल्यार तो मराठी पुरतें उरतलें आशिल्लें मराठी. विजय तेंडुलकार थंय पावलो आज. तशें दिग्दर्शकूय मेळ्ळे तांकां. कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा जी जाता खेरीतपणान कोंकणी, ती एका तेंपार की एक वेगळो प्रयोगशील हें आशिल्ली. तातूंतल्यान खुबश्यो संस्था मुखार आयल्यो, खुबशे लेखक मुखार आयले, खुबशे कलाकार मुखार आयले. ह्या नाट्य स्पर्धेचो जो दर्जो आसा तो आजूय तसो आसा काय आनीक कितें हातूंत भितर आयच्या काळाक धरून? डेफिनेटली आसा. आतांचे पळय आमच्या वेळार जेन्ना 75-76 वर्सां कला अकादमीनी संस्था स्थापन केली तेन्ना 5 सुद्दां संस्था नाशिल्ल्यो आनी स्क्रिप्ट लिखीत कितल्यो आशिल्ल्यो. एक दत्त नायकल आनी शणै गोंयबाबाल 3 पवनाचें तपलें जिलबा राणो तीच आनी आगलें एक रूप 4 जपां. ती पळयत जाल्यार तेन्ना पुंडलीक नायक एन शिवदास, मागीर एक्टर दिगंबर सिंगवाळ, राजेंद्र आमोणकार हांणी सगळ्यांनी फुडें सरून 5 नाटकां पयले वर्स केलीं. म्हणजे 5 जालीं. एंट्री खूब 13 पळयलो. तोमाजीन काडजोदाल सुद्दां नाटक आशिल्लें तेन्ना. आनी तेन्ना परिक्षकूय बरें आशिल्ले. मराठी रंग तातोबा वेलिंगकार सारको परिक्षक आनी तांणी रिजल्टूय दिलो आनी तेन्ना खणखण मात हें पयलें आयलें. मागीर तेन्ना गोंयचो आनीक सामको रियलिस्टीक रंगभुमीचेर मुंबय आसा तो काम करतालो, गिरी घुमटकार म्हणटा तो. पूण तो दर्जो दिसा वाडत आसा. मदीं आयलां कमीपण जालां. 5 नाटकांत बी जालीं. पूण त्याय वर्सा पिपोळ पेटलो सारकें नाटक आनी आमगेलें महिरावण सारकेलें नाटक येवन तें हें जालें. शेक्सपियरचें सुद्दां नाटक तेन्ना जालें. भरत नायक भोसले बी ते करताले. पूण आतांची नाटकां पळयत जाल्यार पळय सांग तुका हातूंत कला अकादमी स्पर्धेंत फोंड्या आतां राजीव कला मंदिर तातूंत नवे दिग्दर्शक दिसतात. आमी दिसत नात. आमचो खंय तरी इन्फ्लुयन्स आनी पयलींचो इन्फ्लुयन्स नासतना नवी स्क्रिप्ट नवे लेखक येवपाक लागले. तन्वी सारकें बरोवपाक लागलें. कलानंद सारको दिग्दर्शक आयलो. मागीर तो हांगा केपें कॉलेजीन आतां पळय दिपराज सातोळे आकांताचो
त्याच विशया कडेन हांव येवपाचो आशिल्लो भाई. तुमी जर बरें नाट्य सादरीकरण जर जातलें जाल्यार एक प्रभावी संहिता जाय पडटा. सामकी एक काळ आशिल्लो जेन्ना पुंडलीक बाबा सारके, मागीर विष्णू बाबा सारके, दत्ताराम बाब सारके ह्या लोकांनी दर्जेदार संहिता दिल्यो, जाका लागून कोंकणी नाटकाचो दर्जो एक्चुअल रंगमंचाचेर वयर येवपाक पावलो. आयच्या जनरेशना मदीं तुमकां ती हें दिसता, कीट दिसता? तातूंत मरे पूर्णानंद च्यारी पळय, डॉक्टर पूर्णानंद, तागेलें योगदान खूब आसा, खास करून संगीत. आनी तागेल्यांत नवी संस्था पळय आसा बांगराळे गोंय, तातूंतल्यान तो वेगवेगळे प्रयोग करूंक लागला. आनी ते खास करून भारतीय नाटक, संस्कृत रंगभुमीचो प्रभाव आशिल्ल्या नाटकाचो बरो प्रयत्न चल्ला आनी ताका टिमूय बरी मेळिल्ली आसा. अशेंच आनी बाकीचे भुरगे म्हणना हांव तांकां, प्रोफेशनल जाल्यात ते. दिपराज सातर्डेकरान नांव घेतलें. मागीर आनी आतां पळय अंदूच स्पर्धेक पुंडलीक नायकालें नाटक नाशिल्लें, विष्णू वाघाल नाशिल्लें, पूण अनुसर्जन केल्लें आनी कोणें दत्तरामाली नाटक अजून चालू आसा, सातत्य आसा. पयलींची कोण न करनात, शेळें बाबा तर कोण हातूंत लायना आतां. आनी ख्रिश्चन भुरगे भाग घेतात. ती एक जमनीक बाजू. जशें तियात्रान ते योगदान हांगा तरेन करतात. आनी थंय ड्रामा स्कूल आनी ड्रामा कॉलेजींतले भुरग्यांचो खूब टॅक्निकली खूब योगदान आसता. तें आमी ही एक जमेची बाजू सद्या. म्हणजे आमचें गोंय इतलें राज्य ल्हान जावन 15 लाख जेमतेम लोकसंख्या आसुनूय हातूंत येदें व्हडलें प्रचंड वेव्हार नाटकाचो चलता. हें ग्रेट. आनी तियात्र तर तुका हांवें अदूं सांगलात की एकमेव रंगभुमी जी देशाक दिल्या, जी कमर्शियल, जाचेर आज जगतात, तें एक व्हडलें प्रचंड आमगेलें योगदान. तियात्र अकादमी काम करता. त्या मानान कोंकणी अकादमीचें योगदान नाटका खातीर ना. महोत्सव जाताले आनी थंय 5 नाटकां आसल्यार स्पर्धेची जी पयलीं 3 येतात आसल्यार एक थंय तियात्र आसतालें आनी एक तियात्र ना त्या वर्सा लोकनाट्य. पुणून तें कितें जालें, तियात्र अकॅडमी वेगळी घेता म्हणटकच हांवें तांकां सूचना केल्ली तियात्र आसा थंय एक नाटक करात आनी कोंकणी नाटक आसा थंय एक तियात्र करात. तेंय 4-5 वर्सां चल्लें. तो यशस्वी जालो, पूण मागीर तें बंद जालें. आतां तर कोविडच्या निमित्ता लागून महोत्सवूय बंद आसा आनी ताजी चर्चा जाताली. तुमी हाजो उल्लेख केलो म्हणजे लेखकांचो वेगळ्यावेगळ्यांचो. आनीक आमी हीच 3 नांव जर अशी प्रातिनिधीक नांव घेतलीं, पुंडलीक बाब, विष्णू बाब किंवा दत्ताराम बाब, तांच्या हातूंत भितर संहिता भितर लोकवेद दिश्टी पडटालो किंवा गांवची सामाजीक परिस्थिती जी आसा ताजें वास्तव दर्शन आमकां जातालें. किंवा भाशा शैली तांची पुंडलीक बाबाची आसत किंवा विष्णू बाबाची आसत, ती आयच्या भुरग्यां मदीं आमकां दिश्टी पडटा. भुरग्यां पेक्षा म्हणटा 25वो जेन्ना नाट्य महोत्सव नाट्य स्पर्धा जाली कलाकारांनी, तेन्ना 70च्यान पयले खेप नाटकाचो संघ आयलो आनी तातूंत डॉक्टर प्रकाश वज्रीकार ताणें सातत्यान 4-5 वर्स नाटकां बरयलीं आनी थळावी भाशा लोकवेद आशिल्लो आनी ताका दिग्दर्शक म्हणून हो तुगेलो आतां ड्रामा स्कुलान काम करता 70चोच जिलू न्ही, जिलूलें योगदान वेगळे तरेन आसा. तो चडसो प्रोड्युसर, ताणें ट्रान्सलेट बी केल्यान तोय बरें काम करता तो. आतां हातून स्कुलान शिकयता टिचर म्हणून. प्रमोद महाडेश्वर बेस्ट काम करता. आनी बाकीचे तांगेले साथी डॉक्टर बी थंयचे आसात ते तांगेले सगळ्यांक. आनी थंय कितें जालें, प्रेरणा मेळपाक आनी एक काम जालें. नाट्य महोत्सव 3,500-4 हजार वर लोक सामके भरलेले कोंकणी अकादमी नाट्योत्सव महोत्सव. आनी तेन्ना आमचे अंत्रूज लयतकाचें तें दत्तराम बांबोळकारान घातलेलें नाटक खंयचें पळय तें देवळा कडेन जाता तें, हय तो पंजाबी हें बी तो, हय तें नाटक थंय जातकच तांकां एक प्रेरणा मेळ्ळी. तें एकमेव. आनी विष्णू वाघ थंय अध्यक्ष आशिल्लो चर्चेक. सगळे दोळे दिपकावले आनी नेक्स्ट इयर तांचे नाटकां येवपाक लागली. ती अजून सातत्यान चालू आसात. भाई तुमी आतां इतलीं वर्सां सातत्यान लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय ह्या हातूंत भितर आसात, नाट्य क्षेत्रां भितर आसात आनीक कंट्रिब्युशन, इमेन्स कंट्रिब्युशन सारकें आनी मोलादीक कंट्रिब्युशन. आतां रिटायरमेंटाच्या नंतर तुमी परत फूल टायम म्हणटा तशें नाट्याच्या हातूंत आसात. कितें फुडाराचे हावेस आतां सांगता हांव बेजिकली हांव लकी जे बांदोडे गांवांत हांव तो निसर्ग आनी सगळे जे लोककला प्रकार आसा ते पळोवपाक मेळटा आनी मनीसूय ते हांवें थंय वाचल्यात. तांचे बरोबर भोंवला हांव जागराक बिगराक जात्रेनी सगळ्याक, लालकी पालकी. तर ताजो फायदो म्हाका कितें जालो,
इस्कॉलाक म्हाका एकांकी करपाक मेळ्यो तेच विद्यार्थी फुडें येवपाक लागले आनी तुका ओदोव सांगलें तशें जेन्ना हे लेखकांचें ओरिजिनल नाटक म्हणून जाल्यार हांवें ट्रान्सलेट केलें म्हणजे थंय म्हाका लेखक आयलो हांव लेखकूच पूण हांव डायरेक्शन म्हूण करता तेन्ना म्हजें नाटक असं करना म्हजें स्वताचें मागीर पळय आतां हांवें 2 नाटकां बरयलीं आनी बरयलीं म्हणजे हें घेतलें एडाप्टेशन म्हणटा तशें एक म्हणजे हाजें महाबळेश्वर सैलाचें जाका व्हडलें मराठीन सुद्दां कादंबरी जी ट्रान्सलेट जाल्या तें सांवार युग युग सांवार हाजें नांव तें सांवार युग नाटक हांवें केलें आनी तें छापलें आनी स्पर्धेनूय आयलें त्या नंतर हॅमलेट म्हणल्यार येवपा जाय शेक्सपियर हॅमलेट तशा तसो हाडलो ना ताका कसो आयलो म्हणजे कदंबा वेळार राज्याची कथानक अशें घेतलें थंयची बिजां कस्ट्यूम सकट संगिता सकट नेपथ्य सगळें तातूंत हेंच खंयचें गोंयचें दाखयलें आनी तें ड्रामाची रिपर्टरी कंपनी आसा पळय तांचे खातीर म्हाका बसोवपाक मेळ्ळें तें एक म्हजें भाग्य आनी ताजे प्रयोग खूब जाले सगळ्याक यशस्वी जाले आतां फुडें कितें हें आसा संकल्प आनी तातूंत जागोर वापरलो सूड जागोर नांव दिवपा फाटल्यान फक्त जागोर असो म्हूण न्ही म्हणजे असले तरेचे जागोर सगळ्या चलत आसात रक्ताचे आनी तातूंत 9 जाण कॅरेक्टर्स मरतात बीग ट्रेजेडी शेक्सपियर ती हांगा येवप ती सगळे भाशांनी जाल्या आनी इतले वर्सां शेकड्यांनी वर्सां पर्यंतचें नाटक अजुनूय तें ताजें दिसता तुमी आनी कितें म्हळ्यार फुडें कितें संकल्प आसात काय म्हणटा पळय हांव निमणो स्वास आसा मेरेन चित्रकला नाट्यकला आनी रंग पळय म्हाका सोडपाचें ना आनी हांवूय तांकां सोडपाना एक व्यसन म्हणना पूण बरें व्यसन गोंयकारांक सगळ्या नाटकाचें विशय व्यसन म्हणटा नाट्य पिशें पूण बरें तें पिशें तें व्यसनूय म्हणना म्हाका तें नाट्य पिशें आसा तें कायमचें उरतलें म्हाका अजून आनी एक कितें बालनाट्याचेर भर दिवपा जाय आनी खास करून एकांकिकांक स्पर्धेक न्ही जी बालनाट्यां प्रोफेशनल सगळे थिएटरांनी आनी गांवांत जाल्लीं जी हांव ल्हान प्रमाणान पयलीं करतालोय बी ती करपा जाय आनी तुमचे स्कुलाचे सारकेल्या सुद्दां हांव ताजी म्हाका तुमकां मदत जाय आदार जाय हांगा सुद्दां हांवें प्रोडक्शन करूं हांगा सुद्दां शिबिरां घेतलें हांवें तुमच्या विद्यार्थ्यांक तूं येवचे पयलीं म्हणजे हें म्हगेलें सपन आसा आनी खूब नाटकां म्हाका तेंडुलकरान कुत्रे बी हांवें केलां तांचें करपा जाय आनी कन्नड नाटकां हांगची डॉक्टर कोण कन्नड नाटककार साहित्यीक ना ते आमचे मदीं गिरीश कर्नाडाची नाटकां म्हाका चडशीं एक 4-5 तरी नागमंडल तरी करपाकूच जाय दॅट आय वील डू उदळ आमी उल्लेख केल्लो दत्ताराम कामत बांबोळकारांच्या नाटकाचो ते सत्य माड्डिता हांव सत्य न्ही आनी तें माड्डिलां म्हणून तें नांव याद जावं आयज तुमचे बरोबरची भासाभास ही खूब बरी रंगली वेळेचो अभाव आसा ताका लागून आमकां थांबचें पडटा आयज मुजरत तुमी आमच्या ह्या कार्यावळी भितर आयले आनीक एकूणच गोंयचें नाटक नाट्य परंपरा फुडार हाचे बद्दल भरभरून उलयले तुमकां प्रुडंट मिडियाचे वतीन चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुवें ही चर्चा 3 पयशांचो तियात्र हाजे वयल्यान केलो म्हणून तुमकां 3 दाव तिगांयकूय नमस्कार सगळ्या प्रेक्षकांक 3 दाव नमस्कार त्रिवार नमस्कार देव बरें करूं धन्यवाद नाट्यसेवेची नाट्यसेवा करपाक तुमकां आनी आमकां अशीच उर्बा उमेद मेळत रावूं अशें आज हांव म्हजे मनांतलें व्यक्त करतां आनी परत एकदां प्रुडंट मिडिया आनी जे टॅक्निकल स्टाफ आसा तांचे उपकार मानून आनी खास करून अनंतबाई अग्नी हाणें आपल्यालो वेळ घेवन म्हाका ह्या कार्यावळींत हाडलो ते खातीर हांव तांचे मना काळजासान उपकार मानतां आनी वेळ सोंपलो म्हूण हांगाच थांबतां फुडें केन्ना आनी चड उलोवया धन्यवाद देव बरें नमस्कार